आमच्या भशेन झाडां म्हणटात कशें वत आसा पळय अशें आसता सायजून अशें आसता पळय मदींच भाजी काडटा ते दीस न्हय आमी मूग काडटा. हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि लास्ट व्हिडिओन तर तुमी पळयलेच आसतले आमी मूग बीन वचून काडले मळ्यान ते. सो आयजूय आतां आमी परत न्हय मळ्यानूच वयता कारण आयज आमकां काडूंक जाय हुडीत शेंगो बीन थोडे काडूंक जाय. आनी तुमकां आयज हांव दाखयतलें बीन कारण वालीचे शेंगो आसता तेजी भाजी बीन करपाक मेळटा. सो कशें कितें काडटात उडीद कशें कितें काडटा हें तुमकां सगळ्या आयच्या व्हिडिओन पळोवंक गावतलें कारण लास्ट व्हिडिओन प्रॉपर म्हाका अशें दाखोवंक गावूंक ना. बट आयज फूल हांव ट्राय करतलें की तुमकां दाखोवपाची म्हणून. सो सकाळी सकाळी गेल्या उपरांत न्हय इतलें कडक वत लागना. मागीर दनपार जाता जाता न्हय भरपूर वत लागता आनी ऑलरेडी वत येवपाक स्टार्ट जालें हे पळयात. सो मागीर मागीर न्हय भरपूर वत लागता. सो आतां मम्मी आनी हांव वयतली आनी काकी बी येतली. काकी डायरेक्ट आमकां मळ्यान जॉयन जातली. सो अशें करून आयज आमी उडीद बीन काडपाची आसा. उडीद थोडे म्हणटा तशें चवळ्यांचे शेंगो मागीर हळसाण्याचे शेंगो. सो तुमकां प्रॉपर अशें दाखयतलें आयज कशें कितें आमी काडटा तें. सो गायज चला तर आमी मळ्यान या. ऑलमोस्ट आमी पावली मळ्यान आनी सकाळी सकाळी न्हय वातावरण एकदम शांत हा बरें हा. हलकेशें वत आसा. सो ही पळयात हलकेशें अशें वत आसा आनी कोण चड अशी मळ्यान दिसना. सो पळोवया आनी कोण न्हय अशें दिसत ना. हांगसून हरशीं दिसता आमी एंट्री मारली काय पण आयज कोण दिसना कारण आमी खूब बेगीन सकाळी येयली न्हय आनी काकी दिसता आमकां थंय. सो काकी कितें काडटा ती पळोवया. मूग शेंगो कितें काडटा ती. सही पळयात आनी हांगसर पळयात हांगसर भरपूरशे अशे शेंगो जाल्ले आसा. एकदम सकाळी सकाळी कितलें वातावरण बरें आसता न्हू शांत सामकें. आनी शेंगदाणा तसो अजून जावंक ना. मातसो टायम लागतलो तेका. मार्च एंडींग म्हटल्यार सारको जाता तो. आनी आतां आतां न्हू लोकां दिसोंक स्टार्ट जाली तशी आहात मळ्यान. म्हाका अशें दिसलें की कोण ना दिसता म्हणून. आनी पळयात मम्मी चलता उदक बीन घेवन येयल्या कपडो बीन. आनी हांवूच अशें येयला कपडो बीन कांय ना तकलेर धरपाक. म्हाज्याच माथ्यार न्हू कांय ना. काकीनूय घेतल्या दुपट्टा बी दुसऱ्या काकीनूय घेतल्या आनी मम्मीने हाडला. हांवेनूच अशें अजून कांय हाडूंक ना माथ्यार दवरपाक. कितें तरी काडटात ती कुळीद काय कितें आनी ती पळयात थंय आसा ती काकी बीन. मम्मी थंय गेली आनी तुमकां न्हय शेंगो दाखयता. शेंगो म्हणजे कितें. सो हे पळयात एका म्हणटात शेंगो. पळयात अशें आसता सायजून मोठे आसता आनी हे सुकल्या उपरांत भितरलो गर जो आसता न्हू तो आमी रोस बीन करपाक यूज करता सुकोवन बरें. सो हे पळयात एका आमच्या भशेन आमी शेंगो म्हणटा. कितें तरी काडटात दाखयता तुमकां. हांगसर तेंच्यांनी कितें तरी काडलें. ते दीस न्हय आमी मूग काडटाली आनी आयज आमी काडटा हुडीद. सो हुडीद न्हय डायरेक्टूच अशी काकी उपळून काडटा आनी मागीर सुकोवप आसता ते. आनी मूग जे आसता न्हय ते अशें काडप आसता. सो अशें काडटाले आमी ते दीस. आनी उडीद जे आसा न्हय ते तुमकां दाखयता कशी काडटात ती. सो ही पळयात उडीद जे आसा न्हय ते डायरेक्ट म्हणटात तशें मुळा पासुनूच काडटात. आनी ही पळयात गंदली काकी आसा हांगसर. हाय हाय करा. आनी ती काकी थंय आसा ती पळयात. सो सद्या ती उडीद काडटात आनी सद्या हे पळयात मळ्यान सद्या आसा आनीक भरपूरशे लोक आनी कडक अशें वत आसा आनी सगळ्यांच्या तकलेर कितें ना कितें आसा पळयात. सो आमच्या मळ्यान अशें भरपूरशे उत्पन्न घेतात. भरपूर म्हटल्यार भरपूर. आनी आतां सद्या मार्च आनी एप्रील म्हटल्यार शेंगदाणो बीन आसतलो. भरपूरशे तरेचे कितें कितें घेतात उत्पन्न. अशें करून ही उडीद काडप हेंचो सद्या चालू आसा.
पळयात अशें करून हे नाही काडप आसता. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें कितें काडप तें. उडीद ह्या तरेन काडटा आनी मूग त्या तरेन काडटा आमी. उडीद नाही असं काढल्या उपरांत नाही असं घालतलो आमी हे पळयात. सो नाही तो आतां 2 दीस असो दवरतली म्हणजे बरो सुकतलो आनी जे उडीद जे आसा नाही ते आमकां बरें निवळ बीन करूंक गावतले. सो अशा तरेन नाही काकीन घालून दवरले हे पळयात. अशें नाही मुळा सकट काडून अशें सुकत घातले. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें कितें घातलें तें. आनी आतां शेंगो काडटात. शेंगो म्हणजे वाली काडटात जे सुकलेले असता ना. हे आता हे जे असता ना ते ताजे असतात हे पळय. सो सुके असे जे असतात न्हू ते काढून घेऊन जाय. असे काढून घेऊन जाय. मम्मी बीन हळसाणे आणि चवळी काडटा मिक्स असतात. सो हे पळयात जे अशें दिसता नाही मेल्ल्या भशेन. सो भितर नाही सुके अशे शेंगो आसात. सो हळसाणे आणि चवळी मिक्स आसात. सो आतां ती हळसाणे आणि चवळी काडटात. ऑलमोस्ट आमची चवळी आणि हळसाणे काढून झाले. त्याच्या पहिले आम्ही कुळीद काढलेले. कुळीद असे सुकत बी घातले हे पळयात. सो सध्या आमचे काडप आसा ते हळसाणे आणि चवळी. सो मम्मी बीन ती पळयात थंय आसा एकदम लांब आसा. आणि हांव बॅग व्हरपाक गेल्ले कारण पिशव्यो जायना आमकां तेका लागून. आणि कडक अशें वत आसा. सकाळची 10 बीन जाल्ली आसतली. व्हडलोसो टायम जावंक ना बट कडक एकदम वत आसा. आणि म्हाज्या अवतारा वचून तुमकां कळत आसतलें. सो तानूय लागली भरपूर. आणि तुमकां शेंगदाणो दाखयता कसो कितें जाता तो शेंगदाणो मातसो लेट जाता म्हणजेच मार्च एंडींग बीन जाता. बट चवळी हळसाणे मूग बीन नाही पयलींच जाता. लोकांनी काडूंक स्टार्ट केले आनी ती पळयात ती सध्या थंय काडटात. आणि एक्चुली सकाळी येयल्ली बट आतां दंपरूय जावंक ना 10 जाली आसतली. सो चाव घेतली आनी तशीच आमी भायर सरली. सकाळी सकाळी काडूंक मातशें बरें पडटा. सांजच्या टायमारूय बरें पडटा. आता मातशें कडक वत येवपाक स्टार्ट जाला. सो ही नाही काडीत काडीत एकदम फुडें पावली. आणि हे पळय हितून आमी नाही अशें भरून घातल्या. एक हितून मदीं नाही चवळी आसा आनी अळसाणे आसा. सो अशें पिशव्यो भरून मागीर व्हरप घरा आनी मागीर ना हे सुकोवप आनी मागीर भरपूरशें काम आसता. तेज्या उपरांत आमकां चवळी आनी हळसाणे मेळटा. घे पिशवी. हिनी समजा खंय सोदला तेका कोण ता. पिशवी ना जंगसर नाही आता मम्मी मदीच भाजी काडटा. सो हे पळयात अशे तन्ने जे असतात ना वाली तेजी भाजी एकदम टेस्टी जाता. सो मदीच असं अशें हे पळयात अशें नाही हे काडूंक जाय आनी हिची भाजी नाही बरी जाता. बाजारी जी असता नाही ती वेगळी लागता आनी अशी गांवठी जी असता नाही ती वेगळी लागता. सो हे पळयात मम्मीन हांगसर काडले. सो काडप तेंचे चालू आसा सध्या. मदीं मदीं काडटात ती मदीं मदीं तोडटात अशी. सो हे पळयात हेजी भाजी नाही बरी जाता टेस्टी अशी. सो रेसिपी दाखयता तुमकां. सो ही पळयात ह्या काकीन सांगले पळयात हांगासर हांव नाही पळयात अशें करून नाही
तोडाव आसता. सो तरणे अशें काडूंक जाय. हे पळयात. सो हांगसर न्हय तेंचे शेंगो तोडप चालू आसा सद्या, अजून जावंक ना. सो हे पळयात. आणि सुके मदींच काडटा आमी. हे पळयात. हे घे. तुमकां शेंगदाणो दाखयता. सो पळोवंक शकता शेंगदाणो न्हय असो आसता, अशी पानां आसता. जी गांवांत आहा तांकां खबर आसतलें. सो असो पानां आसतात. आनी तेज्या उपरांत आतां काडून पळोवया एक शेंगदाणो कसो जालो की ना तो उपळया. सो हेका आमी उपळटा अशें म्हणटा. आनी हे पळयात शेंगदाणे पोंच्यान पळोवंक शकता अशें आसता शेंगदाणे. सो अजून तशें जावंक ना, ते तरणे आसा तरी बट फोडून पळोवया. सो हो पळयात गर तसो न्हू, तरनो आसा तेजो. हे पळयात गर सद्या तरनो आसा. सो असो तरनो न्हय खावपाक बरो लागना. हे पळयात अजून जावंक ना तशें शेंगदाणे, मातसो टायम वयतलो. आनी अशें आसता पळयात. शेंगदाणे जावपाक मातसो टायम वयता. आनी हो पळयात हांवें एक काडलो. गरमी जाली आनी मागीर न्हय लोक आतां सद्या न्हय हे काडटा. कितें काडटा सांगू, चवळी भण. सो काकी गेले कुणग्यान न्हय चवळी, उडीद, मागीर हळसाणे आनी वाली घातल्या. तेच्या बरोबर शेंगदाणे आसा. थोडी मदीं मदीं मटकी म्हण कितें कितें घालतात अशें. सो सद्या आमी 3 तरेचे काडले. आनी शेंगदाणे जे आसता ते मागीर काडटली मार्च एंडींग. सो ते बीन तुमकां दाखयता आमी कशी कितें काडटा ती. आनी कडक वत लागले सामकें. सो सद्या जालें. आतां आमी घरा वयता. वाट धरली हेंच्यांनी. ही पळयात वाट धरली हेंच्यांनी वचपाक. मळ्यान न्हू मजा येता बट आतां वत लागले. मागीर खुबशीं लोकां आसतलीं जेन्ना शेंगदाणो काडटात पळयात तेन्ना भरपूरशीं अशीं लोकां आसतलीं. मागीर मळ्यानूच आसतलीं चडशीं लोकां. सो तरी आतांय बीन आसा कोण कोण काडटा बट अजून काय तसो जावंक ना शेंगदाणो. आनी शेंगदाणो जेन्ना काडटा न्हू तेन्ना हांगसरून मागीर माटो बीन घालता मळ्यान आनी बसून काडटात. सो ही पळयात. घेवन घे काकी पिशवी दी. सो आतां मी वाटेक लागली घरा वचपाक. आनी हो पळयात मळ्यान सद्या कोण ना, शांत असो मळो आसता. सगळीं जाणां घरा गेलीं, वचपाक गेलीं कारण डंपर जाय दिली. सो चुकोन खंय तरी आसात लांब लांब अशे. सो आमी बीन आतां घरा वयता. आनी मदीं मदीं काकी गावता चवळी बीन. सो ती मदीं मदीं काडीत वयता. ही पळयात तिगांय काडीत वयतात मदीं मदीं. ही ताडा मागीर काडप मगे काक घाला काडप न्हू ती. म्हशी खाता म्हशी खातात दिसता गे ही ताडा. चवळ्याचे जे असता ना मुळापासून चवळी काडा तेजी जी ताडा असतात ना ती म्हशी खातात दिसता. ताडा म्हणजे कितें तें दाखयता तुमकां. थोड्यांक खबर नसतली ताडा म्हणजे कितें तें पळय. एका आमच्या भशेन ताडा म्हणटात. वेगवेगळ्या गांवांत वेगवेगळी नांवां. तशी आमच्या हांगसर आमी ताडा म्हणटात तेका. लास्ट वयताना आनीकूय थोडे थोडे मेळटा सो ते काडटा. आनी शेत म्हणटात जाणा ते म्हणोंक बरें बट अशी न्हय. भरपूरशे वताक मारचें पडटा तेन्नाच खंय तरी तुमकां पीक मेळटा. सो केल्या शिवाय कांय मेळना. पळयात मेहनत घेतल्या शिवाय कांय मेळना. आनी गांवांत आसतात न्हय ती सगळी मेहनती आसता. मेहनत घेवपाक तांकां आवडटा. सो मदीं मदीं गावता ते आमी काडटा. पळयात आता घरा वयता. सो टायमिंग बीन जालो आसतलो 10:30 बीन चड जावची ना तशी. सो ही पळयात
हडसून गजाली करीत करीत येतात. वयता सो घराकडे भरपूरशे काम असा. अजून आम्ही कांयच करून येवंक ना. च्या घेतली आणि डायरेक्ट येयली. सो आता हांगसून चलत वचोंक जाय घराकडे. तशें लागीत आसा आमच्या. आनी पळयात मम्मीक आनी एक काकी गावली. सो दोगांय गजाली करीत वयता. आयज तुमकां कळ्ळें आसतलें भरपूरशे हांवें दाखयलें चवळी कशी कितें काडटात. मागीर अळसाण्याची वाली कशी कितें काडटात हें तुमकां दाखयलें हांवें. सो त्या दिसच्या विडियोन तितले म्हाका शूट करून गावोंक ना. सो आनी हे आसा आमच्या मस्ती देवूळ लागींच आसा. हांगसर पालखी बीन रावता. इतलें कडक वत आसा ना. आनी हे पळयात हांगसर ही घुमटी आसा माऊली प्रसन्न माऊलीची घुमटी. आनी हांगसर न्हय पालखी बीन रावता. होळी बीन आसता हेच्या फाटल्यान होळी घालतात. आनी हांगसर तूळ आसा. ही पळयात. जायचो ब्लॉग न्हू हांगसरूच एंड करता हांव. कारण मागीर एकदां व्हडलो जाता खूब ब्लॉग. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें कितें करतात. कशें कितें शेतान आमी मेहनत घेता. आनी त्याच बरोबर चवळी बीन कशी कितें काडटा. आनी हें तुमकां कळ्ळें आसतलें. सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदां मेळ्या एका नवीन व्हिडियोन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय.